कारापूर पंचायतीन गार्बेजचो इश्यू हो मेजर इश्यू जाल्लो आसा कितें आनी गार्बेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी कंटिन्यूस आमदाराच्या सहकार्यान कंटिन्यूस प्रयत्न करपाचे चालूच केल्ले आसा कितें म्हाका दिसता फाटल्या 3 म्हयन्यांक आमी सतत बिचोले म्युनिसिपालिटी आनी सांखळे म्युनिसिपालिटी कडेन टाय अप करपाक आमी कंटिन्यूस म्हाका दिसता आमदारा बरोबर 2-4 फावटी आमी तेंच्या बरोबर मिटींग घेतलेली आसा। सांखळेचो CO आसलो म्हण चेअरपर्सन आसले। हालीं ह्या 8 दिसां पयलीं हांव सांखळेचे CP रश्मी देसाय आनी CO कबीर सरा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमचो विठ्ठलापूर तरी हे 2-3 वॉर्ड आसा थंयसलो तरी एक वेट गार्बेज तुमी घेवची म्हणून बाकी जे लेबर जावं कितें गाडी हे म्हटले आमी पंचायत बेर करून आमकां फक्त एक प्लेसमेंट दिवचो तुमी जेणे करून आमी तो वेट गार्बेज डंप करूं शकता। मेजर इश्यू म्हटल्यार आयज बरे शिकलेले सुदारलेले मनीस आपले घरचो कचरो जो हाडून पोटल्यो हाडून ड्राय वेस्ट खंयूय हाडून उडयता गटारांनी गावता त्या प्लेसीर हाडटात उडयतात। हांव तांकां आव्हान करूंक सोदता की तशें करूं नाका कित्याक तितून करून सगळो गटर तुंबलेलो वयता। कारापूर पंचायतीच्याच विठ्ठलापुरान घेतलेल्या हायवे आनी आमचो इंटरनल जो बाजारान रोड वयता तो आतां हायवे जाल्लो आसा बायपास रोड जाल्लो आसा जेणे करून आमची गोंयांतली पयली श्री विठ्ठल रुक्माई सरकारी प्राथमीक शाळा जाल्ली पयली शाळा ही हरीत शाळा ग्रीन शाळा आनी तेज्या वयर जर पयले गेले जाल्यार लोक हाडून कचऱ्यांचो डंप केल्लो आसा ना म्हटल्यार ही 3rd टायम हांवें क्लीन केल्या फाटल्या आयतारा कंटिन्यूस असोच प्रकार चल्लो जाल्यार कारापूर पंचायतीचें नांवूय स्पॉयल जातलें आनी आमी जे ग्रामस्थ आसा तेंचें नांव खंय तरी घाण जातलें। तेन्ना हांव कारापूर ग्रामस्थांक आव्हान करता की कचरो ड्राय जो कचरो आसा तो आमी पंचायत म्हयन्यान एकदां आमी हे दिल्ले आसा बॅगां आमी डोर टू डोर कलेक्शन करतात आनी मे बी आतां फुडल्या 1-2 म्हयन्यान आमी आमची स्वताची हे जातले तेन्ना 4 दिसान आमी ते कलेक्ट करूं शकतले ड्राय। तेन्ना हांव सगळ्यांक आव्हान करता की खंयूय कचरो उडोवं नाका रस्त्यार उडोवं नाका जेणे करून तो आमचो विठ्ठलापूर म्हण कारापूर गांव हो पोल्युटेड गांव करचें न्हू ही आव्हान करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.